अशी बातमी कानार पडल्या की काँग्रेस खंय जर गोंयाक गव्हर्नमेंट करपाक जर मेळना जाल्यार खंय युक्रेनाक गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाक सोदता. प्रेस कॉन्फरन्स बी घेतली सामकी. दिगंबर बाब आनी मायकल बाब दोगांय सामकी नेटार. जिंदाबाद जिंदाबाद. दिगंबर बाब रशियेन बॉम्ब घालो युक्रेनाचेर ढो करून. आतां युद्ध जातलें. वॉर ताजेर आमचें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा. सारकें ऑब्जेक्शन आसपाकूच जाय. वॉर बी जावप म्हणल्यार कितें ओगेच. बाय द वे तुम्ही आज सकाळी पुतिनाक कितें तरी फोन केल्लो म्हणून आयकलां. कितें सांगलें तुमी पुतिनाक? ताका सांगलें आसा की आमी येतात तुका मेळपाक. हें म्हणल्यार काँग्रेसीची युक्रेनाक बी गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाची तयारी चल्ली काय कितें? प्रोसेस स्टार्ट केला. आनी केन्ना कंप्लीट जावपाचो प्रोसेस? जून म्हयन्यात. जून म्हयन्या म्हणल्यार बरो टायम आसा. बरें मानकुराद आमी बी खावन तर. पूण हांगा गोंयचो रिजल्ट येवचे पयलींच थंय युक्रेन गव्हर्नमेंट करपाचो असो प्रोसेस स्टार्ट केलो म्हणल्यार गोंयाक ह्या फाटी बी परत ते पयलींचेच गणित करपाक सोदता. कोण पयलींचे गणित करपाक सोदतात? हे बीजेपी वाले. म्हणल्यार अंदूय बी गेल्ले फावट जाल्ले तशेंच जावपाचें काय कितें? चड आमदार तुमचे तरी गव्हर्नमेंटांचे विथ इमिजिएट इफेक्ट. हे ते फक्त कितें नंबर चेंज करता. सारकें. आनी नंबर चेंज जर करपाक मेळना थंय आमदाराली मागीर पार्टी चेंज करप फ्रॉम काँग्रेस टू बीजेपी. आनी हरशीं म्हणून हें दितकीर कोण चेंज जायना. सादो ल्हान भुरगो पसून चेंज जाता. एक एरी चॉकलेट काडून दिल्यार हें तर आमदार. फुडले मायकला विचार. हय तर मायकल बाब खूब दिसांनी मेळ्ळो म्हाका. ताका सोडटा हांव. मायकल बाब तूं म्हगेली द कॉमेडी पार्टी पळयता न्ही प्रुडंटाचेर? केबल सोडून आनी खंय खंय दिश्टी पडटा द कॉमेडी पार्टी? व्हॉट्सएप, सोशल मीडिया ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर. थँक्यू मायकल बाब थँक्यू. बाय द वे रशियेन युक्रेनाचेर हल्लो करपा फाटलें मेन कारण कितें? तेंचे 2 आमदार चोरून येले. हें थंय बी आमदार चोरून व्हरतात. म्हाका दिशिल्लें तें फक्त गोंयाक जाता म्हूण अशें. पूण आमी अशें आयकलां यू आर फॉर्मिंग नेक्स्ट गव्हर्नमेंट इन युक्रेन म्हणून. खबर खरी? काँग्रेस पार्टी विल स्टेक क्लेम टू फॉर्म द नेक्स्ट गव्हर्नमेंट. हा आमी स्थिर गव्हर्नमेंट दितले. पूण युक्रेनाक स्थिर गव्हर्नमेंट दिल्यार हांगा थोडे इंडियेचे न्यूज चॅनल वाल्यांचे पोटान दुखपा लागतलें. ते आनी सामकी इतली नेटान आसतात. थंय युद्ध जाता म्हणल्यार कितें करपा ना म्हणपा ना ते. पुतिनाक सुद्दां युक्रेनाचेर हमलो ताकाच लागून करचो पडलो. न्हिदपाक सुद्दां दिनाशिल्ले न्यूज वाले पुतिनाक सामके. क्या आज होगा हमला? कैसे होगा हमला? देखिए हमला सबसे पहले हमारे न्यूज चॅनल पर. चालू जाल्ले ते सामकें. आनी तुमी पुतिना कडेन फोनार उलयले न्ही सो कितें सांगला पुतिनान? तेणी सांगला गोंयकारांक भिवपाची गरज ना म्हणून. अशें पुतिनान म्हणलें? लगता है दाल में कुछ काला है या तो पूरी दाल ही काली है. पता लगाओ दया आखिर हे हुआ तो हुआ कैसे. सो मायकल बाब इलेक्शना रिजल्ट येतकीर तुमी युक्रेन वतले गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाक आनी हांगा गोंयाक बीजेपी कितें करतली? एका ओढ तेका ओढ. आनी सगळ्या पयलीं जाळ्याक कोण फसतले? महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीची एमजीपी पार्टी आहे ती. तें आनी सांगपा जायी. 2 पार्टी हिंका फोडले हेंच्यांनी. 2 पार्टी. तरी लॉस ना. सीएम सोड पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कोण जातलो नवे गव्हर्नमेंट येतकीर? रिस्पेक्टेड सुधीर ढवळीकर जी. सारकें. पीडब्ल्यूडी म्हणल्यार परमनंट वीथ ढवळीकर न्ही तें. आनी प्रमोद सावंतान बी फोन केलो ना बेश्टोचो ह्या दिसांनी खबर घेवपाक? आमी उलयना. उलयना जाल्यार उलयनाका म्हगे कितें वता. एनीवे थँक्यू मायकल बाब. थँक्यू फॉर जॉयनिंग अस. देव बरें करूं. जिंदाबाद जिंदाबाद.